नमस्कार. पोया प्रायम खबरो. गोयच्या मायनिंग स्कॅमात पहिली अटक. ट्रेडर फ्रॉस्ट इंटरनॅशनलच्या सुब्रतो बारिकाक क्रायम ब्रँचीन गुजरात सावन हाडलो धरून. फटीच्या डॉक्युमेंटावेल्यान केल्ली मीन निर्गत. लोकसभा वेंचणूक लढोवपाची विकी पाशेकोची तयारी. आयतारा आपयली कार्यकर्त्यांची बसका. सार्दिनाचो पुतय भरता अर्ज. चर्चिल डेडलायनी वाडोवन दिवपांत भुल्ल. नावे साकोर्डे वाठारांत दांडियो वाघ आनी बिबटो भोंवता म्हण लोकांचो बोवाळ. 15 जाली धुमाकूळ. गोरवां पाडकां मारता म्हण लोक काचाबूल. बंदोबस्त करपाची मागणी. हरवळे देवळांत केळबायच्या वस्तीक चोरांनी मारलो हात. मात भरपाक पावले ना. सीसीटीव्ही फुटेजी वेल्यान लोकांनी राती भितर दोगांक धरले. 2.5 लाखांचे देवीचे भांगर ताब्यांत. आनी जीपीएल T20 सर्तीत चौगुलेन देंपोक मारले 7 विकेटींनी. आसद पठाण थारलो मॅन ऑफ द मॅच. देंपो पावली फायनलीत. शेनवारा फायनल. खबरो विस्तारान. गोयच्या मायनिंग स्कॅमात पयलो आरोपी भितर पडला. फ्रॉस्ट इंटरनॅशनल ह्या ट्रेडर कंपनीचे संचालकाक गुजरातांत धरून क्रायम ब्रँचीन शुक्रारा गोंयांत हाडलो. फटीचे डॉक्युमेंट दाखोवन गोंयच्यान फ्रॉस्ट इंटरनॅशनलान 1,35,000 मॅट्रिक टन मीन निर्गत केले म्हण खण खात्यान क्रायम ब्रँची कडेन कागाळ केल्ली. मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण आनीकय कांय जाण भितर पडपाचे आसात. क्रायम ब्रांचीन गुजरात गांधीधामांतल्यान सुब्रतो बारिकाक धरून हाडला. फ्रॉस्ट इंटरनॅशनल हे ट्रेडर कंपनीचो तो पॉवर ऑफ अटॉर्नी होल्डर. गुजरातांतल्या JMFC कोर्टान ताका 2 दिसांचो ट्रान्झिट रिमांड दिला आनी ताका सध्या गोंयांत हाडला. क्रायम ब्रांचीन ताका 4 दिसांच्या पुलीस रिमांडार घेतला. फ्रॉस्ट इंटरनॅशनलान गोंयच्यान 1,35,000 मॅट्रिक टनाचे मीन चीनाक धाडिल्ले. हे ट्रेडर कंपनीचो कारभार सुब्रतो बारीक सांबाळटालो. खण खात्यांतल्या कांय अधिकाऱ्यांक धरून फ्रॉस्ट इंटरनॅशनलान फटीचे डॉक्युमेंट दाखोवन बेकायदेशीरपणान मीन निर्गत केली म्हूण खण खात्याचो आरोप. हे सगळे नोव्हेंबर 2010 ते सप्टेंबर 2011 मजगती घडला. ह्या बेकायदेशीर निर्गतीक लागून राज्याचे तिजोरेक सुमार 1,17 लाखांचो फटको बसला. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण ह्या केशीन आनीकूय कांय जाण भितर पडपाचे आसात. अटक जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यांचे आरोपींचे लिस्टान निलंबीत खण संचालक अरविंद लोलयेकार आनी हेर कांय जाणांची नांवां दिसतात. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. दक्षिण गोंयांत उमेदवारांचे खतखते जाला. नुवेचो गोवा विकास पार्टीचो आमदार मिकी पाशेकोय लोकसभा वेंचणूक लढोवपाक फुल्ला. दुसरे वटेन फ्रांसीस सार्दिनाचो पूत शालोम अपक्ष उमेदवार म्हण उमेदवारी अर्ज भरपाची तयारी करता. दुसरे वटेन काँग्रेसीचेर फुर्योज जाल्लो चर्चिल आपली डेडलायन वाडयत चल्ला. आतां खंय तो शेनवार दनपार मेरेन रावतलो. काँग्रेसींतल्यान भायर सरून अपक्ष वेंचणूक लडोवपाची शिटकावणी चर्चिलान दिल्या. स्वताच्या राजकी फायद्या खातीर चर्चिलान परत एक फावट मोपाचो मुद्दो वयर काडला. शेनवारा सकाळी 11 मेरेन आलेक्स रेजनाल्डाची तिकेट रद्द करपाक चर्चिलान काँग्रेसीक प्रास दिला. तो मैं आज चेंज को टिकट साधना दी वाला दी आता ती आज पासून आता तिने को मागा आता सगळे मगे कोण आलो ना रजनीश याडे आज जबान दोन कोणेले अजिराव म्हणून बरे हमले आज 10 दिता. दुसरे वटेन शालोम सार्दीन दक्षिण गोंयच्यान उबो रावंक सोदता. बापूय फ्रांसीस सार्दिनाक काँग्रेसीन तिकेट दिवंक नाशिल्ल्यान तो चाळवला. वेंचणुकेक उबो रावंक सोदता म्हूण शालोमान फेसबुकार घाला. शालोम म्हणटा ताका वावुरप्यांनी पुराय तेंको दिला. मिकी पाशेकोय गोंय विकास पक्षाच्या तिकेटीचेर लोकसभेची तयारी करता अशें सुत्रां सांगतात. ताणें कार्यकर्त्यांची आयतारा बेतालबाटी बसका दवरल्या. तेन्ना कितें तें थारतलें. राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या गोंयच्या फुडाऱ्यांची प्रफुल्ल पटेला बरोबर शुक्रारा बसका जाली. वेंचणूक लडोवपाची काय ना ताची घोशणा रोखडीच करतले अशें प्रदेशाध्यक्ष निळकंठ हळर्णकार उलोवन दाखयता. काल सांजची 4:30 मिटींग जाली पवार साहेब वांगडा आनी आयज सकाळी पवार साहेब आनी प्रफुल्ल पटेल हांच्या वांगडा दोगांय मिटींग जाली. आतां फुडलें पळय अनावन्समेंट आहा तें आयज राती नाजाल्यार फाल्यां पासून मोकळे जातले. आमचो अनावन्समेंट वील कम वीच वी वील बी सॅटिस्फायड.
नो डिसिजन रायट डिसिजन येतले जे इट इज एक्सेप्टेबल टू अस. मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण राष्ट्रवादीक काँग्रेसीक तेंको दिवप सध्या चुकना. फुडाऱ्यांनी तीच लायन धरल्या. मडगांवच्यान सावियो डायस आनी पणजेच्यान ओमकार फळारी. धार बांदोड्या नावे साकोडे वाठारांत खंय दांडियो वाघ भोंवता. थंयचे लोक काचाबूल जाल्यात. फाटले 15 दीस जाले त्या वाठारांत एक वाघ आनी बिबट्यान मेळून धुमाकूळ घाला. लोकांची गोरवां आनी पाडकां मारतात. नेमके काजूच्या दिसांनी दोंगरार वाघ भोंवक लागिल्ल्यान लोक दोंगरार पांय दवरूंक भितात. राना खात्यान वाघाक आनी बिबट्याचो बेगीन बंदोबस्त करचो म्हण लोकांची मागणी. गोंयांत म्हादय अभयारण्यांत केरी वाठारांत ह्या पयलीं एक वाघ भोंवतना मेळ्ळा. अरे काल पळय आमचे ते झरीर पळय झरीक आमी वयतात न्हय ते पळय सकयल न्हू ते झरी वयर आसलो दिसता. ते पाडकाचेर एका दिसता उडी घेतली बुड्डिला बी त्या पाडकाक. मातशी तेका हें करा. आमी आतां एकटी एकटी भोंवता न्हू कितें तरी मातसो उपाय करा. ते बसलेले आसले सगळे धांवोन गेली गुरवां मनशाच्या आंगा वयल्यान. मागीर कळ वाघानूच धांवडिली म्हण तांकां आनी मागीर तो असो सकयल देवलो वाटेन गेलो. वाघ काय बिबटो आतां पळोवना आमी नदरेन तेका. मातशें करा तेजें कितें गोरवांचेर सुद्दां एका गोरवाक खाल्लें. ह्या रानान सद्याक आमकां वाघ दिसता. आमच्या खुबश्या भुरग्यांक वाघ दिसलेलो आसा. म्हाका दिसलेलो आसा एकदां. ना म्हाका मेळ्ळो तो पट्ट्यांचो मेळ्ळो वाघ. आनी गांवांत म्हाका कितें गोरवां जावं हय आमचे ते सकयल दशरथ आहा पळय तेंचे एक एक गोरवां खाल्लेली न्ही. जाले आतां 15 दीस जाले 15-20 दीस जाले. आमचे कामां बी रातचे भुरगे वयता पळय तांकां दिसतात तो गाडयेचे उडी घालता. कितले दीस जाले पळयल्यार हांवें पळयल्यार ताका 15 दीस जातले. आनी त्या भुरग्यांक 15 दीस पयलींच मेळ्ळो. तांकां मेळ्ळो तो बिबटो मेळ्ळो आनी म्हाका मेळ्ळो तो व्हडलो आसलो मातसो आनी तो पट्ट्यांचो आसलो. बाकीची गोरवां एक जावन तिचेर हें करून ताका सोडलो. ती गाय अजून गोट्यान आसा जखमी आहा. ती सोडले आसतली आयज तिका. फॉरेस्टाक बीन तुमी कितें कळयला? कळ्ळें म्हटलें ताका म्हटल्यार ते बोंडला वचपा जाय न्हू. अजून पर्यंत कोण येवंक ना ते ना फॉरेस्टाचे कोण येवंक ना. कंप्लेन ती दिवन हांगा एक कडेक पडटा न्हू कोण तिका रिस्क घेयना. गोंयांतल्या म्हादय नेत्रावळे आनी खोतीगांव अभयारण्यांत दांडियो वाघ आसात काय कितें हाचो अभ्यास करपाक सेंटर फॉर वायल्ड लायफ स्टडीजाचो पंगड गोंयांत आसा. हो पंगड सध्या मोल्या वाठारांत आसा. वाघाच्या हालचालीचे फोटो घेवपाची येवजण ह्या पंगडान तयार केल्या. दांडियो वाघ गोंयांत आसात काय कितें हाचो अभ्यास फुडलीं कांय वर्सां चलतलो. मोल्या वाठारांत दांडियो वाघ दिशिल्ल्याचो दावो थळाव्या लोकांनी केला. हो वाघ वेगळो आसा काय म्हादय अभयारण्यांत दिशिल्लो तो आसा हें अभ्यासा उपरांतच कळटलें. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.